मातशें एकदां ताका सांग एनओसी घेवपाक प्रोसेस Last time, Klafasi from Kungoli. तुमकांय खबर आहा यू आर नॉट ए किड्स हे कित्याक दीस इज एडजस्टमेंट यू खंयचे पद दिवपाकूच जाय न्हू हे जालें सगळो गव्हर्मेंट करता हेजेर हांव बीजेपीक एक हें करतलो म्हण ना हे तर एडजस्टमेंट जायना जाल्यार देर वील बी सम प्रॉब्लेम हिंगा प्रॉब्लेम जातलो की एक आमदार जो कोण आहा गव्हर्मेंटान हितून आहा डेफिनेटली तांकां एडजस्टमेंट करूंक पडटा आनी एडजस्टमेंट करता पूण फायनली कितें आसता एडजस्टमेंट हिंगाचो थिंगा थिंगाचो हिंगा हिंगाचो हिंगा अशें करून घालता लास्ट टायम आमी चोयल्ले एक प्रोजेक्ट येयल्लो खंय येयल्लो काजिनोचो तेणी कोर्टान वचून सांगलें शिफ्ट द काजिनो शिप्स मिस्टर मनोहर पालेकर बाबा आलो त्या काजिनो शिफ्ट म्हणजे कितें 4-5 आहाय ही शिप व्हरून थिंग घायली ती शिप व्हरून हिंगा हाडली ती हाडली आनी थिंगा हाडले दीस इज कॉल्ड अ शिफ्टिंग सी हे देखून प्रोजेक्ट म्हणटा तो हे भाशेन कितें आहा एक काम रे एक तर कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर काम करपाक जाय जाल्यार सगळे म्हणटा ते एकूच हितून घालपाक जाय एकलोच कित्याक ही वील हॅव ए इंटरेस्ट इन पर्टिक्युलर PDA, whatever it is. Sir, PDA एक major issue आहे नेव्हीचो you also been साऊथ गोवा PDA हांव नको अशें करून कित्याक कोता जाल्यार हिंगाचे तर हिंगा केलोले जाल्यार एक सिटी इम्प्रुवमेंट जाताली सम प्रोजेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट तुज्यान PDA थ्रू घेवपाक मेळटाले कित्याक हांव जेन्ना देखून चेअरमॅन आसलो तेन्ना हांवें म्हाज्या मेंबर सेक्रेटरी सांगलें आनी वन मिटिंगेकूय हांवें सांगलें की वी वील स्पेंड टेक सम स्मॉल प्रोजेक्ट एंड डू सम डेव्हलपमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स हे भाशेन करपाक गेले पूण हांव नको हे भाशेन चेंज हिंगाचे व्हरून थिंगा थिंगाचे व्हरून हिंगा घालता लास्ट टायम आमचो क्लेफस बाबा आसलो तोवूय आसलो PDA म्हणजे कितें आसा हे जे प्लॅनिंग ऑथॉरिटी ना तांकां व्हडलेशें इंट्रस्ट आसना येवपाचें मिटिंगे बसपाचें कितें प्लॅन आनी चोवपाचें वचपाचें जालें तर अरे यू शूड हॅव सम इंट्रस्ट ऑल्सो इन ऑफ सिटी डू सम स्मॉल प्रोजेक्ट्स or development in Vasco city. You think Mormungao PDA is I have attended as Joshua तरी तर मार्मगाव म्युनिसिपल येतो PDAचो तर त्याने आज चार्ज गेले एज अ चेअरमॅन म्हणून जाल्यार आय हॅव टू विश हिम दॅट्स ऑल बट कितें आसता म्हाका गव्हर्मेंटान एकूच सांगो जाय जेन्ना ह्या मार्मगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटीचो जरी तर चेअरमॅन अपॉइंट जाता जाल्यार म्हाका दिसता इट शूड बी अ लूक फ्रॉम लोकल वॉट इज द ड्युटी ऑफ PDA PDAचे काम कितें लायक PDAचे सगळे बॉडी घेवन टू प्लॅन द सिटी ओ प्लॅन द मार्मगांव तालुका वेरेवर तेंगेले जे ज्युडिक्शिएशन आहा ते हेजेर तेणे काम करपाचें प्लॅन करपाचें नॉट ओन्ली एप्रूव द प्लॅन्स आनी कितें तशें जेन्ना हांव चेअरमॅन आसलो PDAचो तेन्ना there is some clause in the PDA the certain amount you have to do the development of the Vasco city or planning to plan करून certain amount spend करपा जाय पूण हे भाशेन जाता वो ना बट ही वस्तूचेर जेन्ना एक PDAचो चेअरमॅन कोण जाता तेणे एक वास्कोच हेजे आपले एक इंट्रस्ट घेवपा जाय आतां तूं म्हाका सांग जरी तर आयज हिंगाचो वयताना आमकां दुसरे कडेन घालता वॉट इंट्रस्ट आय वील हॅव थिंगा कितेंय तरी डेव्हलपमेंट करपाक ओ कितेंय तरी इम्प्रुवमेंट करपाक ऑफकोर्स आमचें कितें आहा आमी प्लॅन मिटिंगेक बसोन प्लॅनूच पास करपाचें तेचेंच वचोन बिल्डिंगाचें इन्स्पेक्शनूय करपाचें तुवें हें जेन्ना PDAन चेअरमॅन जालो काय ना
तुवें डायरेक्टली सटन एक डेव्हलपमेंट हुंय करपाचें, सटन एक इलेशे धाकटे एक प्रोजेक्ट घेवपाचे, हे पिडीएचें काम जावन आहा. पण म्हाका जरी तर व्हरोन हुंय दुसरे हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातलो, हांव हुंय कित्याक बिकॉज आय हॅव ए इंट्रस्ट इन वास्को, आय डोंट हॅव ए इंट्रस्ट ओवर देर. सो हे भाशेन गव्हर्मेंटान मतीन धरून, हे सगळे मतीन धरून गव्हर्मेंटान एक डिसिजन अशें घेवपाक जाय, जेन्ना एक चेअरमॅन ऑफ पीडीएन हुंयचे ऑथॉरिटी हितून कोत्ता तेन्ना एक लोकल तर आसलो जाल्यार बरें जालें. नाका धरल्यार हुंय तोंड ओपन जाता, उचकी जाता. आतां 10-15 वर्सां जाली हो गव्हर्मेंट आहा, हो गव्हर्मेंट हें चलयता. आतां तुमी सगळे काटा नेबीच्या ताब्यान तुमी कित्याक दिता? तुमकां झगडोवपा जायना, करूं जायना? आमी नासले? अरे सगळे तुमी नेबीच्या ताब्यान दिवन नेवीक ऑथॉरिटी आतां फायनली हिंगा आतां MPDA आहा ती MPA केली, सगळे तेंच्या हातीन ऑथॉरिटी कोण उडयली. हे कितें चलना? अरे हेजेर झगडो जालो कोण? कॉमन मनीस झगडो ना, कॉमन मनीस सफर जाता, जो स्टेक होल्डर सफर जाता. जेन्ना हे स्टेक होल्डर हे सफर जाता न्हू तांकां प्रॉब्लेम तेन्नाच कळटा, दुसऱ्याक कळना. हांव कितें म्हणटा, जरी तर हे भाशेन तर आयले तुमी सोडटा कित्याक? सेंट्रल इज योर्स. तुमकां खबर आहा की बाबा हे भाशेन केली, हे भाशेन ऑथॉरिटी केली, लायक नेवीच्या ताब्यान हे दिले, वो सगळे केले म्हणटकूच फायनली लोकांक त्रास पडटा. आयज आमकां कॉमन मनशाक त्रास हे, आनी हे आमच्या टायमार कशें जावंक ना हे भाशेन. आमच्या ताब्यात आमी जेन्ना हुंय प्रॉब्लेम जाताले थिंगा आमी उबे रावताले. मे बी इट इज अ सेंट्रलाक देखून कोणें डिसिजन घेत जाल्यार आमी देखून वचोन आमी वचोन झगडताले. पूण आज चल्ला कितें? सगळे लोक भिता, म्हाका कित्याक पडला, हूज फादर वॉट गोज, हे स्वताच हांव रिपीट करता. पूण कोणाचे पायचे कितें वयता रे? हे कितें फायनली कित्याक लोक त्रासा पडटा मरे. हे लोक जो त्रासा आयज एक आमदाराक जर जिखोवन दिता, कोण जिखोवन दिता रे? लोक जिखोवन दिता. पूण लोकांचेर इंट्रस्ट कोणा ना. जेन्ना लोकांचेर इंट्रस्ट ना न्हू तेन्ना हे भाशेन हे प्रोजेक्ट जाता. ह्यो गव्हर्मेंटान, हे सेंट्रल गव्हर्मेंट हितून MPDA आहा ती MPA कोण उडयली. पॉवरफुल गव्हर्मेंटाचोय कंट्रोल ना, कोणाचोय कंट्रोल ना, तेच कंट्रोल. आनी लोक झगडपाचे तांचे कडेन, आमी लोकांक झगडपाचे. आतां एज अ फिशरमॅन स्टेक होल्डर आमी, आमच्या पयले MPD नासले, पयले फिशरमॅन आसले, फिशरमॅन पयले आसले. आयज ते येवन आमचे तकलेर बसून आयज MPA जाले, ऑथॉरिटी जाल्या. हे कोणे पळोवपाचे? गरीब लोकांनी पळोवपाचे, बारीक लोकांनी पळोवपाचे. आनी बारीक लोकांचे तुमी आयकता? बारीक लोकांचे आयकता? कॉमन मनशाचे तुमी आयकता? तुमी उडयले. हियरींग दवरली मरे, इतली हियरींग दवरून लोक बोबाट मारले, किरियर हेंक आयल्यो. पूण कितें जाला? उमती कळशा उदक कांयच ना. हे भाशेन ना. पूण जेन्ना असली वस्तू कोत्ता आसतना तुका तरी फॉर अ नेम सेक तुमी तो कोत्ता हे जाल्यार रॉंग. म्हणजे हांव कोणाचेर हांव क्रिटिसायज करना. जोशुआ MLA भाड्या तो मिनिस्टर ना, ताका हुंय तर एकोमोडेट करूं जावो, ताका एकोमोडेट केलो, त्याची मिस्टेक ना. पूण हांव कितें म्हणटा, जेन्ना जो मनीस जो आपले हेच सिटीन कायदो हा म्हणना हांव, कायदो हेजेर हांव तूं कायद्याचेर उलयना, पूण हांव इतलें सांगता डेव्हलपमेंट. आय एम टॉकिंग इन द सेन्स ऑफ डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट केन्ना जाता? जेन्ना तो सिटींतलो मनीस आसता, वो त्या एरियांतलो मनीस आसता, तेन्ना तो आपली इंट्रस्ट आसता कितेंय तरी करपाक. एज अ इवन देखून लास्ट टायम हांव PDA चेअरमॅन आहालो, हांव म्हाका पणजे जालें, म्हाका घाल म्हणून जाल्यार हांवें म्हणलें नाका, बिकॉज आय वॉन्ट टू डू सम डेव्हलपमेंट इन हियर. वास्को करपा जाय आनी वास्को केलाय. आनी वन रिजन आय एम टेलिंग यू, एक जेन्ना हांव PDAन आहालो तेन्ना सिंगल डिवेलिंग जो जे धाकटे फॅमिली जे प्रोजेक्ट बांदता, लायक स्मॉल बंगले काडटा, तेजेर आय हॅव गिवन अ ऑथॉरिटी टू द मेंबर सेक्रेटरी एप्रूव इट म्हणून. कित्याक एप्रूव इट म्हणून सांगलें? कित्याक लोकांक मिटींग हाडून चड प्रॉब्लेम जालो नाका, लेट देम दीस फ्री हें जावं दी, इमिजिएटली जावं दी. सो हे भाशेन आमी केल्ले, मेंबर सेक्रेटरीक पावर दिल्लो आमी की बाबा सिंगल डिवेलिंग जे आहाय ते
इमिजिएटली लोकांक जावपा कित्याक आपणा धाकटे घर बांदता लोक आपणा रावपा घर बांदता इट इज नॉट ए कमर्शियल प्रोजेक्ट सो ताका लागून हांव सांगता की सर्टन वस्तू जेन्ना जेन्ना जो एरियाचो मनीस आसता तेन्ना ताका एक इंट्रस्ट आसता आनी तेन्ना तेणें एक रॉंग कितें केलें तो लोक क्रिटिसायज करता पूण हितून येयलो विशय जालो कोणाक कांयच फरक पडना सो हे भाशेन जावपा जायना तो गव्हर्मेंटान देखून चिंतूं जाय फॉर एकोमोडेट करता आसतना खंयचे खंय हाडून म्हाजें ऑब्जेक्शन कांय ना म्हागेले इल्ले फिलिंग्स दॅट्स ऑल आनी तुवें जेन्ना म्हाका क्वेश्चन केला तेजेर हांवें तुका रिप्लाय दिला कित्याक म्हाका हांवें रिप्लाय दिवपाक जाय कित्याक वोगी रावपाक जायना सो हे रिप्लायाक हांवें जबाब दिला की इम्पॉर्टंट म्हणटा ते फायनली एकूच जो जो एरियाचो मनीस तर गायलो बरो कायदो हा म्हणना पूण कायदो सोड कितें गव्हर्मेंटान कोणाकूय एकोमोडेट करूंक वता पूण जेन्ना एकोमोडेट करता आसतना आयज दाजी बाबाक तुमी सावथान गायलो हिंग घालून आनी बस दिवपा जालें एक एरियान